फोंडेच्या जीव्हीएम्स महाविद्यालयान कला शाखेन साक्षी लवंदेक 94% गुण मेळ्ळ्यात. तांणी आपल्या ह्या यशाचे श्रेय आपल्या पालकांक आनी शिक्षकांक भेटयला. आरडीएक्सको खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकार. हो अचिवमेंट तुमचे स्टँड जावपाक तुमचे कोण कोण हाका कारणीभूत आसा? तुमकां कोणाचे हेल्प मेळ्ळें? हार्डवर्क प्लस सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स एंड टिचर्स. आनी टिचर्सांचें तुमकां कशें योगदान मेळटालें? टिचर आमच्यो बऱ्यो एनकरेजींग आशिल्ल्यो आनी पोर्शन सुद्दां टायमार कंप्लीट करताले आनी इवन रिविजन घेताले. इतलें हें जावपा खातीर तुवें कितलो हार्डवर्क केलो आनी दिसांतून कितलो टायम स्टडी करताले? 4 to 5 hours पर डे हांव शिकतालें. ते पोयमी बी बरयता, रायटींग हिंदीनी पयलीं बरयतालें तें आनी इंग्लिशीन आतां इंग्लिशीनय बरयतालें. पोयमी बरोवपाची भरपूर आवड आसा. पोयमींचो संग्रह बीन तसो कितें केल्लो आसा तुमचे कडेन? ना तशें ना. करपाक जाय न्हू तो? 50-60 पोयमी बरयल्या. 50-60 पोयमी बरयल्या आनी डेफिनेटली तुमी तें करपाकूच जाय. करपा विचार आसा. तसो विचार आसा तुमचो? विचार आसा. एक बूक तयार करचो म्हणून. हांव पंढरीनाथ लवंदे, हांव ज्युनियर इंजिनियर WRD मडगांवां काम करता. 4 ते 5 वरां इस्कॉलांतल्यान येतकच रातचें बितचें म्हणजे टायमार न्हिदतालें आनी सकाळीं फुडें सुद्दां टायमार उठप. ट्युशन बी तशें कांय घेवना. रिडींग ताका खूब करतालें आनी घरांत कितें कामां करपाक सुद्दां मातशी आवय बी मदत करतालें.